मोडून उडोय काबार कोर तासो फोटो आणि सांगते मिंगेल खायताना भितोरिनाचे उतर खाला दोले जाल्यार ताका नाच कोत्तलो म्हणून खुशीच माझ्या जीवाक पडला आणि को म्हजो एकटोच पूत सांजे अतिशय जालेल्या मिंगेल खायतानाच्या चेडवाला की काजाचा सोदता हाच्या लायक काजा चालू सगळ्यात मजाने पुजिसा उठता म्हणून ब्लड टेस्ट केले हो आमचा फॅमिली डॉक्टर राजेश तरी रिपोर्ट घेऊन येतो मी पावलो काय हो आणि मारी येता आयलो सगळ्या नाका झालेले प्रश्न करून शिकतो पेशंट मोबाईल बोललेल्या भाषेत करतो हो येस तरी ओके हा होय होय हांवें वाचल्या तुजी भितोरी होय हांव कित्याक म्हणटालो जाणा भितोरी ओके म्हाका दिसलो ना बऱ्यानूच मोबायलाचेर उलयता म्हणून नंबर डायल करून पळयतलो ओके येस भितोरी केळी कोंबी केदे ताते घालता ती म्हाका बेस बरी खबर आसा तुवें म्हाका आदार दिवचे बोलते ते लांबणाक आदार दिलो तुवें ताका आदार दिलो ओय तुका म्हजेर विश्वास आसा ना तुजेर विश्वास कित्याक तुका गोंयकारांचेर विश्वास आसा अरे त्या लांबण्याचेर विश्वास करून तुवें तुजी पाट पावर ऑफ एटर्नी त्या लांबण्याक दिली तेन्ना तुका गोंयकारांचेर विश्वास नासलो हांवें त्या लांबण्याक आदार करून हांवें मोचे वोट बँक वाडयली म्हणजे हांवें म्हज्या फायद्याचें तुवें तुज्या फायद्याचें चिंतूंक ना देखून तूं फसलो ओय हांव फसलो ताचेर विश्वास करून पूण जेन्ना ती तुज्या फुड्यान आयलेली तेन्ना तुवें ताका ना म्हणचे बोलते तुवें ताका वय म्हणून तुवें नीस गोंयकाराक फटयला अरे बेश्टोच बोबो घालून फायदो ना हे पळय दूद एक पावट वतलें तें वतलें तें परत तुज्या आयदनान करूंक जायना तेच परी एक पावट तुजें घर ताच्या नांवार जालें तें जालें तें परत तुवें तुज्या नांवार करूंक जायना भितोरी मनीस त्या संवसारान 2 दिसाचो सोयरो जाय तो रित्या हातांनी येता आनी रित्या हातांनी वेता जाय पूण बऱ्यो कोण्यो ताका ह्या संवसारांतूय गरजेच्यो आनी मेल्या उपरांतूय उपयोगाच्यो इन्व्हिटेशन कार्ड घेऊन आयली आमकां जाता Oh really? Wow! ती विश्वाचा कंपनी ना त्याच्या चेड्या लागीं काजा जाता Wow! ते व्हडलें कसलें हे घ्या ॲक्सेप्ट बिझनेस कार्ड आम्ही न्यू बिझनेस कार्ड केला आम्ही पैसे जुळान दिता त्याची 5 मिनिट एक्सचेंज करता दिल्या Oh sure तुम्ही साऊथ करता हात लाय नाका म्हजे घरकान घरा आसला सर आम्ही हांगा गोंयांत क्रिस्तांव भाशेन आमचे काजार करतली आनी आमच्या गांवांत पेमे अशी बी करतली पूण हिंगा म्हाका तूं साऊथ करपाक म्हजे घरकान भितर आसा दाल बराबर चाहिए कभी कभी बाहर का चिकन भी खाना चाहिए क्यों हाँ अशें जीवन बरें ना आनी हे आनी वेल्यान म्हाका कम्यार करता डॉक्टर डॉक्टर म्हजे रिपोर्ट्स म्हजे रिपोर्ट्स कशे आसा डॉक्टर टेन्शन जालां म्हाका डॉक्टर हांव खूब चाव घेवन येता एक सांग डॉक्टर तुगेल शाक्कार कितें डॉक्टर वाट इज आमगेल सरागेल 3 भितोरी तुज्या रिपोर्टाक पळयल्यार म्हाका भिरांत दिसली अशें दिसता तुका तुज्या जिवाचो मोग ना अशें कित्याक म्हणटा डॉक्टर भितोरी तुजें कोलेस्ट्रॉल लेवल खूब वाडला 450 जाला डायबिटीज तुजी 500 जाल्या इतलेंच न्हय तुजें लिव्हर सुचला
आणि तुझे किडनी सारखे काम करीना. डॉक्टर इतली सगळं दुयेंसां म्हाका कशी जावं येता? आमच्या फॅमिली हिस्ट्रीन तर असली दुयेंसां कोणाकूच ना. स्ट्रेस, एंजायटी. आम्ही तुका कितले फावटी सांगले भितरी सुसेगाद गाडी चलोव, तू चड फास्ट धांवता. आणि म्हाका अशें दिसता तू कसली तरी एक वस्तूच्या फाटल्यान धांवत आसा म्हणून. तरी आसतना तू भियेनाका. तुका आतां स्ट्रिक्ट डायट करचें पडटलें. मांस तुवें सोडून दिवचें पडटलें. उकडलेली भाजी खावची पडटली. ब्रेड तुका चलचो ना. गंवाचे चपाटे खावच्यो पडटल्यो. आणि जी तू चाव पियेता न्हू तातूंत तुका साखर मातशे पासून उदकाची. सॉरी सर, क्या है तेरा जीना? क्या है तेरा जीना? आज से तेरी चाय शक्कर भी. शटअप म्हणून ताचे तोंड बंद करपाची गरज ना. तोंड बंद करून जीवपाची गरज तुका आसा. कितें बरें केलें तुवें गोडवा फाटल्यान धांवन. वेळार खाय नासना, वेळार न्हिदून नासना, फॅमिलीक वेळ दिनासना. तुका खबर तरी आसा तुका एक घरकान आनी एक पूत आसा म्हणून. एक्सक्यूज मी भितरी हो तुमचो पर्सनल मॅटर. तुझे डॅड हांव तुका व्हॉट्सॅपार दिवन धाडटा. ओके, बरें राव. थँक्यू डॉक्टर. बाबा शी बाबा पासून म्हणून म्हाका लॉस दिसता. पूण जाला तरी कितें? बाबा तुवें धाडिल्ल्या भिंडांनी अशे गर्लफ्रेंडाचे मायक पाय धमकी दिवचे दिवन तांचे तोंडाचे गुळे लासून दोबोर केला आणि तांचे गुरवाचे गोटे पासून बोड उडयल्या. बाबा ते इनोसेंट आनी गरीब फॅमिलीक दुखोवन तुका कितें मेवलें? कुसनातले बाणशीर हे फकत कुसनाचो. ते घरान हाडून सालान हाडून दवरले जाल्यार सालाची सोब पिवार. तेच परे ते गरीबाचे चोडून फकत गरीबाचे घरांत सोपता. देखून नासलेले देखले आनी सोल सोय चाबले. विसरलो तू कोणतो? अरे शेतकामत्या. तूय एका शेतकामत्याचो पूत. तूय शेतात जॉब कोसतालो. जेन्ना आमी मोगान आसली तेन्ना म्हजी मामी डॅडी म्हाका सांगताली तुजे लागीं काजार जायनाका म्हणून. कित्याक तूं एक शेतकामती म्हणून. पूण आमच्या मोगाक लागून हांवें तांच्या उतराक फाट करून हांव तुजे लागीं काजार जाली हें तूं विसरलो. शेणाचो किळा शेणाचो ताला दिसलो तुका? हाय जावन करोडपती जाला. माकडान खंय हातान रोत दोगलेर चेपे आनी खांगार सूट घातले म्हणून तो माकोड भाटकार जाता? माकोड तो माकोडूच. गुडवान एकदम सिरियस बाबा. झाडसान एकदम बोरिंग. I cannot take this anymore. आज सुमार 4 वरांचेर इंडिया गायडनाच्या घरात वचून ताका जायते नुकसान केले. ताच्या गुरवांचे गोठे बुडून उडयले आनी गुरवांचो गोठो लासून गोबोड केलो. आनी ते सगळे करपी जावन आसा हो म्हजो बाबा. आनी हाचे फुडें तांकां कसलेंच दुख आयलें जाल्यार हाचो जबाबदारी आसतलो हो म्हजो बाबा मिस्टर विक्टोरियन आल्बुकेर्क. हांवें हो व्हिडिओ केला. हाचे फुडें तुवें तांकां कसलेंच दूख दिलें जाल्यार हो व्हिडिओ व्हायरल करतलो. तुमी म्हाका जल्माक हाडला जायत पूण म्हाका जाय ते सांगाती बिचून काडूंक म्हाका पुरो अधिकार आसा. माय आणि पूत दोगां एक जावन म्हाका किरकोळ करतात. तुमकां मोचे पडोन वचोंक ना जाल्यार म्हाकाय तुमचे पडोन वचोंक ना. मोच्या लागीं दुडू आसात आनी ते दुडवांनी मोच्याक म्हाका जाय ते करूंक जाता. भिकारी तूं. कसली गिरेस्ताय आसा तुजे लागीं? अरे तुजेर एक फुलेर साखर घालून जेवप जाता. दुडवांनी तुजी भलायकी विकती घेवंक जाता. जोड जोडलीच म्हणून जायना पूण ते जोडीचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय. देव मनशांक जाय तो सोय दिता. 1, 2, 3 पावटी बोक्सळे दिता पूण सगळेच फावटी न्हय. ज्या वेळार चूक म्हूण अपराध जाता त्या वेळार
म्हाका तुमचे कांयच आयकोंक नाका मोठे क्रिस्तांवांचे खाऊन मोठ्या एसीच्या घरात राहून बांगड्यासारखे जिवीत जिवन वयल्यान म्हाका तोखमान करता तुमकां रावंक जाय तर रावा ते म्हज्या घरात नातर वचून रावा ते म्हज्या गोठ्यात तुवें लोकांक पिंडून एकट्याने दुडवांनी झेल्ल्या परस ओदीक बरें त्या गोरवांच्या गोठ्यांतूच रावल्यार शांती आसतली कित्याक स्वामी जेजू ख्रिस्त पासून गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो आनी हांव एक इंजिनियर म्हाका बरें पगार आसा आनी म्हज्यान खूब म्हजे मामी चिंतल्यार घेवंक जाता खुशाल आसतलीं आमी पूण न्हूय हांगा कित्याक उपकारता तुजी गिरेस्तकाय जेन्ना आमचे मदें शांती ना ह्या घरांत बाबा हे सगळे गुरू आनी गिरेस्तकाय घेवन तूं कितें करतलो बाबा सांग बाबा तूं कितें करतलो म्हाका म्हजो आदलो बाबा जाय आदी तूं म्हाका आपल्या खांदार घेवन शेतान वेतालो म्हजे सांगाता खेळटालो म्हजे सांगाताक आपलो वेळ साधतालो पूण आतां तुका म्हजे पासून वेळ ना बाबा तूं फकत त्या गुरवा फाटल्यान धांवता तुका फकत ते गुरू जाय बाबा आदी आमी एक फामील कशी एक पिकनीक करताली आख्खो दीस आमी मोजेन साधताली पूण आतां हे सगळे आमचे मदें दिसना बाबा जाल्यार कित्याक तूं फकत आपलें चिंता यू आर सो सेल्फिश रडू नका रे म्हज्या पुता रडू नका सारकें उलयलो तूं दुडवाचे पिश्टे ताचे तोकलेर मारला तो दुडवा आमच्या उंच सोड मोकोता जे मेरेन ताका मनशाचो वालोर कळचो ना ते मेरेन तो दुडवाची फाट सोडचो ना ताका तेजे स्वादेर राव दी बाबा चल आमी आमचे ठिकाण पळोवया चल साहेब तूं मिनिस्टर जाताना तुवें सोपूत घेतलो तूं लोकां पासून जायते बरें करतलो म्हणून पूण आयज पासून तुवें लोकां पासून कांयच एक बरेंपण दाखोवंक ना आनी बरें करूंक ना निमणे पावटी हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता प्लीज लोकां पासून कितें बरें कर न्हय तुजें नांव दवर तें नांव लोक पासून तुका बक्षितलो म्हाका तुजें कांयच आयकोंक नाका रावंक जाय तर रावात नातर वचात
ना दुर्वाक लागून तू इतका बदललो नाही ही तुझी गोरकान पासून तुका नाका झाली एकटाच तुझ्या मोगाचा भूत तुझ्या गोरकाना आज तोय तुका नाका झालो असू दे वेतात आम्ही बरो करून राव तू वेतात रावपासून मुलसाना नाही म्हाका म्हाका फिओंगलीची आवाज Zina Franco Zina Zina Franco Franco Zina Franco कोणीच गेले काय आता बेस्टच पोट पडलेला आहे रागाच्या आता गोयचा आवाज का मारता गोयचा आवाज का मार आता आम्ही कॉमेंट्स केला वाड्याचो आवाज आज वाड्यानी कॉम्पिटिशन भुरग्यांचे टॅलेंट चोवपाचे कातरां करपाचे मुखार हाडपाचे मागीर पिक्चरांत ताका आमच्या पालकाचे रोल काडपाचे हे सगळे काम केला सद्या कोणीय ना हिंगा पार्ट घेवपा एकलोय ना कोण बरें कातार म्हणटा जिखता तो सगळे घेवन वयता कोण येयलो ना हे कोण ये चिचोंदरी बारीक काड्याची किती खांड म्हणटली आमची बरी गाडी हा तो पहिले सांगे आम्ही का करे म्हण बायली बाका फॉर्मलिन करता जाय अगं फॉर्मलिन दुसऱ्या मान गोयकरा मारपाक तयार केली पूर्ण तुम्ही हा मात्र लामाणी चुकीत नसोल अगो फॉर्मलिन दुसऱ्या घाण पूर्ण झालं ना फॉर्मलिन भरबा जाय अगं पाणी आणि हुई कोणा फॉर्मलिन होता मका फॉर्म करपा जाय फॉर्मलिन भरू जाय म्हाका हंसोली म्हाका बरो सगळी फॉर्मलिन सद्या कोण येयला काळे गायला फुकट नकले दये तोपी आणि गिटार दयन काळे पण मेला किती गेलो कोणाला गेलो तू जाणा कोण तो हेच पाळ कोण आणि बगर बो मुको किती जाते तू कोण ते तू कोण तो घरा करतोय बरे अच्छा तो तू कोण तो तू कोणता तो कोण तो हा तो आवड नाव कोण तो अरे हांव होय बॉब मार्ली किदा माली बॉब तू किंग बॉब मारवा पहिला इन काता मुळा पहिला अरे बॉब मार्ली अरे ते जाऊ सांगता किती बॉड माता अरे तुझे नाव ते बॉब मार्ली तुझी माईक आणि नाव मिळवतो ना 1.5 फूट हा मारी बडा कधीच तबली ते मारी सर मुझे फाटला लोना येते लोना येता अरे आम इन न्यू कमर मध्ये सिंगिंग लोना प्रोफेशनल तू लोना येते आमका चान्स हा येता बरे बाजू
पेस्ट चुरा पेस्ट घेऊन लांब आणि बारीक झाला बरे स्लिमही झाला हे तुझ्या जसं 1974 एक मोटरसायकल होली लुना तू प्रोफेशनल म्हणतो तू निमाण कांतार केल्या जाल्या आम पयली कोण न्यू कामां राहिले ते कांतार कोण थंय हा ओके पासेस घे ओके कहां है तू ना लोना कोई है नाम सलमान खान देखो तुम्हारे सलमान खान मेला असतो मी आता आईने हां मी आले वो सलमान खान साथी है जिंदगी का बड़ा वर्ष है जहाँ जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है 이게 막서 되게 빅 잘하네. eso sí porque 댄스 막서 빅 잘하네. salman bhai hello सलमान भाई बड़ी सॉलिड बोल रहा है इधर हम कांतारा करता है तू इधर क्या करने को है डांस है यार अच्छा डांस है बिग डांस बिगांगे डांस आता आओ कंपेयर कर पहिले आमच्या कांतार म्हणता 4.5 फूट किती म्हणले ना 4.5 फूट ओके चल स्टार्ट या No woman no cry No woman no cry No woman no cry No woman no cry भाई कौन रोना है रीगा तो बगर घूमन न करे मुक्कार मुड़ रे अरे मुक्कार आओ ना भाई कुलाय शिवा मुक्कार भाई कोई मत है ना हां अच्छा हां ಎಂಡಿ ನಾಳೆ ಊಟ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿನ 7 ಗಂಟೆನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫರ್ಮಾಗುಡಿ कौन था तुम जन जाई सकेला आओ तो आई कन्नड़ मोड़ी अरे ई कांता मोड़ तू बिग मांगो तू ए कोते बरे कांता मोड़ एरवाली इंडो गुड एरवाली इंडो टेरवाली इंडो कितु मींडो हां सो मींडो हां कांतार मीना जी कितु मींडो कोते ए बरे कांता मोड़ बाजे ए हां मुझे ए मुझे माय बास कोंकणी गुड मुझे माय बास कोंकणी मुझे माय बास कोंकणी मुझे माय बास कोंकणी माय बासला मुकार काय ना पाय बास मुची माय बासुती ना तू माणसा आता मग रेग्युलर शिकवलेली काय ना तू रेग्युलर शिकवलेला ही माय बासचे होत मी ना त्या गेला तो काय साई हां तू बरे कथा मध्ये का चाललंय
हातात तुझे बरे आवडले ते खरूच झाले म्हणजे ते इंजेक्शन मान बॉडी होते ते इंजेक्शन मान बॉडी होते सलमान खान कसं असते रंगांच्याकडे खाता ऐकून मोठं जाईल बाहेर रंग आता सगळी पाच तुझे जीविता बावटो हुबलो एकाओ पहिले सुवातेर हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमी तुमचो मोलादीक वेळ पिडार करून म्हज्या तियात्रां गायलेल्या खातीर तशेंच हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा म्हजो इश्ट एडी म्हजो भाव कसो ताणें म्हजो हो भाव तुमच्या मुखार धरूंक ताणें म्हाका एक बरो सोयेक दिल्ल्या खातीर एडी हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा गॉड ब्लेस यू पहिले सुवातेर तुमी आयज सुवादीक म्युजीक आयकतात आनी तें म्हटल्यार बेस्तियर सखी ताका तुमी ताळी मारची चडसो तो स्टुडंट वाजयता म्हणजे उतरां तो आजी जालो म्हणून सारकी तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी जायते वर्सां सुद्दां गोंयांत आसलो पूण दिल्ली आसलो व्हडले हॉटेल शोज वाजयतालो आनी तो म्हटल्यार आमचो चेक ड्रामा ताकाय ताळयो चेक तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो ट्रोम्बोन सॅमी राजस्थान सांस्कृतीक येता उमेदीन वाजयता सॅमी तुका काळजाची कला आयकतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी मेस्त्री आमचो शॅनन ट्राम्पेटर शॅनन तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी आमचे म्युजीक अरेंज केला लेनॉय कमेंडीस ल्हानसो मेस्त्री लेनॉय कमेंडीस ताकाय गायो ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी तुमी बऱ्यांतलो बरो सावंड आयकतात आनी तो म्हटल्यार जेसन सावंड जेसन मातसो उबो रावलो काय दिसता पडचो जेसन खाली तशेंच आमचो लायटमॅन रोमियो इजली तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी एकान एक म्हज्या ट्रुपाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी म्हजो इश्ट जुजय माश्कारेनस ताकाय म्हाका विसरूंक जायना जुजय माश्कारेनाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तो वेचो आसलो परदेसांत पूण म्हज्या उतराक लागून तो रावलो जुजय तुका काळजाची कला आयकतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकां एकान एक म्हज्या भाव भयणाक काळजाची कला आयकतान देव बरें करूं म्हणटा तेच परी आयज हो शेव फुडें व्हरोंक आमकां आदार दिलो आसा झेवियर वाज फ्रॉम कोलवा झेवियर वाज फ्रॉम कोलवा ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या काळजाची कला आयकतान देव बरें करूं म्हज्या घरकारान तुका एकदां बाय केला आसतना तूं ताच्या इतराक पावलो तुका चडान चड देव बरें केलो हांवें ताका बक्षिलो हांवेंच कित्याक देवान पासून ताका बक्षिलो कित्याक निमणे वेळार ताणें आपली चूक ओळखून घेतली आनी ताणें ताचो वतमो सांबाळलो कित्याक ताणें आपली सगळी गिरेस्तकाय गोरिबांक दान केली हेच ताचें कितले बरे जावपाचे बापाने सोगले पयलेच करूंक जाताले आनी ते सोगलेच पयलेच केलेले जाल्यार हाजो शेवट जावंक पावचो नासलो आनी कितले बरे जावपाचे आमचे पॉलिटिशियन्स देशा पासून कितेंय बरें करूंक भावलेले जाल्यार फुड्या वसलो शेवट जावंक पावता फकत ते आशेक लागून इंडियाज पॉलिटिशियन फ्रॉम टॉप टू बॉटम देशाची आनी लोकांची सेवा करचे सुवातेर आयज आपले फॅमिलीची चिंता आनी हाकाच लागून देशाची उदरगत जावंक पावना आनीक उदरगत केन्नाच जावची ना कित्याक न्यूजपेपर्स टीव्ही चॅनल्स विकती घेतात आनी सब कितें तें गरिबांक घेवन येता आमच्या लागीं दोन मोलादीक वस्तू आसात आनी ती म्हटल्यार इलेक्शन आनी दुसरें म्हटल्यार मोलादीक वोट हे गडोक आमी सगळीं गुन्यांवकारी सर पांच सगळीं गुन्यांवकारी
अगोगात गुन्यांवकारी सरकारी खात्यात पैसे घेऊन काम करतात ते गुन्यांवकारी पळयतात ते फोटींग कोण पूण आतां पुर्तुगेजांनी आमकां एक वाट दवरलेली आसा पासपोर्ट करून युरोपाक वचून काम करून पूण तुजोनी आतां फोटींग कोण चल्ला मरणाची आणि जल्माची तारीख घेऊन आज भायल्या लोकांनी तांबडी पासपोर्ट करून गोंयकारांक लांबी लावन उडयली आमचो हक तांकां दिलो कोणे गोंया येवन करून राज करतात गोंया येवन हीच गोंयकारांक लुटतात आमी गोंयकार रेड पोर पोटांतल्यान वर आख्या संवसाराक शिंपडलेले आसात पूण आमी गोंयकार जे जे जाग्यांनी वेतात थंयसून आमी आमचे आठ पांये जोडून आमचे पोट मुत्तात पूण बायलो लोक गोंया येवन आपली पोटां बोल्ली ती बोल्ली पूण वेल्यान आपली शेतां भाटां घरां आपली करून दवरली गोंयचो फामाद म्युझिशियन क्रिस बॅरी हागेन पूत ग्लॅन बॅरी जेन्ना गोंयांत आपल्या घरांत रावंक आयिल्लो तेन्ना खूद हागेर घरांत भायलो लोक रावतालो जाल्यार गांववालो ह्या मारवाडी लोकांक घरवाली केले कोणे हाकाच लागून गोंयांत भायलो लोक येत आसात आनी तांची संख्या वाडल्या आनी नीज गोंयकारांची संख्या देंवल्या थोड्या गांवांनी पंच आनी सरपंच पासून भायले जाल्ले आसात एक दीस असलो येतलो जेन्ना सीएम आनी एमएलए आनी सगळे भायले जातले गोंयकार आमकां वोटार वेंचूंक मेळटले देखून आमी सगळे गोंयकार आज कोणी नासतना हे उरला ते गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळया आमची ती गोरां वाटां आनी पेसां सगळीं हे भायल्याक पण विकपाचें सोडून दिवया आमचे माणकुले गोंय ते आमचे माणकुले गोंय आमी सांबाळया नाजाल्यार भायलो लोक आमकां येवन एक दीस अशें म्हणटलो निजाचे गोंयकार आमी वाड्याचे गोंयकार तुमी